खालच्या काळसान मंदिरांत तुझ्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांचे सौम्या मिरडता व्हडा मोलान तुका लब्धता चुकून गेल्यो शेळयो आमी सजावन आसा तुझ्या आदाराचे सौम्या पातयेवन आसा भक्तीन तुझे लागीं सौम्या आमी आयल्या सर्वेस पौरा देवा तुजो आदार मागता खालच्या काळसान मंदिरांत तुझ्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांचे सौम्या मिरता व्हडा मोलान तुका लब्धता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सौम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो म्हजे वेळे तुमी कितेंच करूंक शकनात देखून म्हज्या एकवटान रावात मोगाच्या भाव भयणीनो परत परत ओत्तो दिवन म्हणले भशेन जेजून सांगची ही उतरां आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकतल्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू थंय एकवटान एकवटीच रावन पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजून पाठयलेल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आनी बळान सुरविल्ली पवित्र सभा कशें बरीं फळां दिवंक शकली विशेश जावन सुरविल्ले पवित्र सभेचे फुडारी आपोस्तल कशें बऱ्यांतलीं बरीं फळां दिवंक शकले हाची रुजवात आयच्या वाचपांत नवीन साहित्य वाचपांत पास्काळ्याच्या हर एका दिसा आमकां येवच्या त्या आपोस्तलांची कृत्यां ह्या पुस्तकांत आमी आयकतल्या सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत सुन्नते विशीं थंयसर एक तक्रार उपजता देखून देवाच्या कृपेन आनी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान जमत आपोवंक ते निर्धार करतात संवाद चलोवंक आनी कितकोच आपले समस्यो परिहार जोडूंक ते आशेतात जेजू थंय पवित्र आत्म्याचें एकवटीत रावन बरीं फळां दिवची कृपा आमकांय सोणेकल्याक ह्या मिसांत आमी मागया आयज आमचो राज्य एलिसामाक येता बरीं फळां दितात तसले बरे फुडारी आनी बरो सरकार आमकां फावो करता तसले बरो सरकार आमकां फावो जावंक बरे फुडारी वेंचूंक सण एकल्याक पवित्र आत्म्याची कृपा उजवाड आनी मजत लाभो म्हूण ह्या मेसाच्या बलिदानांत आख्खे पवित्र सभे बराबर आमी मागया ह्या मेसाच्या बलिदानांत फावते फरी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां आमचे वसतकाय आमी वळखून घेवया खालत्या काळजान देवाची काकळूत आमी मागून म्हणुया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पसून बगेन सुद्दां अंकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्पराध देवा लागीं बरेंच करप म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक तोपावो आमेन सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर प्रार्थुया सर्वेस्वर आमच्या बापा
नेणत्या निर्मळ काळजांचो तूं मोग करताय आनी निर्मळपण होगडायलेल्यांक तूंच तें कणवळेन परतून दिताय. अनबावर्तपणाच्या काळोखांतली तुवें आमकां सोडयल्याय, तर सताच्या उजवाडाची वाट सांडून वचूंक केदींच तूं आमकां निर्मू नाका. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो कोरो देव बापा तुजे सवय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तो वर जुदयेंतून थोडे जावन आयले आनी भावाक हे फरी शिकोवंक लागले. मोइजेच्या कायद्या प्रमाणे तुमकां सुनत जाल्या शिवाय तुमी मुक्त जोडूंक शकनात. पावला आनी बार्नाबास आनी ह्या मनशां मदें व्हड मनाभेद आनी कठीण वाद विवाद उठले. देखून पावलान आनी बार्नाबासान अंत्योकाच्या हेर थोड्या प्रतिनिधी वचून जेरुसलेमान असलेल्या धर्मदूत आनी मालगाड्या मुखार हे सवाल घालीचे म्हूण निर्णय जालो. अशें तेंचे पवित्र सभेक तांकां पाठयल्या उपरांत ते पेनेसिया आनी सामारियांतल्यान उतरून गेले. वाटेर आसता जुदेव न्हय आसल्यानी भोंवडतान वेंग मारलेली खबर ते सांगीत गेले. ही खबर आयकून सोमेस्त भावांक संतोश जालो. ते जेरुसलेमान पावताच तेंचे पवित्र सभे सभे धर्मदूतांनी आनी मालगाड्यांनी तांकां स्वागत दिलो आनी देवान आपणा मरपात केल्लें तें काम तांकां कळीत केलें. पूण परिजेवंत पंगडांतले भोंवडतां वेंग मारलेल्या भितर थोडे उठून अशें म्हणूंक लागले, तांकां सुनत करची गरज आनी मोइजेचे नियमशास्त्र तांच्या कारणांनी पाळूंक लावची गरज. ह्या पासत धर्मदूतांनी आनी मालगाड्यांनी ही संगत तर्कर घालचे खातीर एक जमत आपयली. देवाचें उतार हें. देवाचे वडकार. सर्वेस्वराच्या घरी वचूया म्हणटाना हांव संतोसलो. सर्वेस्पराच्या घरी वचूया म्हणटाना हांव संतोसलो. या आमी सर्वेस्पराच्या घरी अशें म्हणून लोक म्हणटाना केदो वरतो संतोष म्हाका भोगलो. आमी तुजेशीं पावल्या जेरुसलेमा, तुज्या दारवटाचेर आसात आमचीं पावलां, तुज्या दारा भितर उबे आसात आमचे पांय. सर्वेस्पराच्या घरी वचूया म्हणटाना हांव संतोसलो. मजबूत आनी अखंड बांदावळेन उबारून बांदलां आमचें जेरुसलेम. थंयसर सोडून येतात कुळयो, वय सर्वेस्पराच्यो कुळयो त्यो. सर्वेस्पराच्या घरी वचूया म्हणटाना हांव संतोसलो. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखणूंक इस्रायेलाचो कायदो तो. थंयसर उबारला दावीद रायाचें मनसुबेचें सिंहासन. सर्वेस्पराच्या घरी वचूया म्हणटाना हांव संतोसलो. Alleluia gavia somia cursia tacia povitnava oblikusaria. Alleluia gavia somia cursia tacia povitnava oblikusaria. तुम्ही मुझे थंय एकवटून रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटून रावतलो म्हणटा सुमी. मुझे सवय रावता तो यथेश्ट फळ दिता. Alleluia gavia somia cursia tacia povitnava oblikusaria. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. जुवा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या वेळी जेजून आपल्या शिसां लागीं म्हळें, हांव खरी दाखवल आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे थंय आसोन फळ दिना तसलो हर एक फांटो तो कातरून घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ दिवचे खातीर सवर्ण बेंडता. तुमी जाल्यार
हांव तुमच्या लागीं उलयलां त्या उतरां मरिफाद येदोळूच बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या फुरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवल तुमी फांटे, आनी कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो येतेच फळ दिता, कित्याक म्हजे विणें तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावनातल्याक फांट्या बरी कातर्न उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो, आनी तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यांत घालून लासतात. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजीं उतरां तुमचे थंय रावतीच जाल्यार तुमकां जाय जाल्यार कितेंय तुमी मागयेत, तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजें शिस्त म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. देवाचे उतर हे वाकडी तुका मोगाच्या भाव भयणीनो, सुवामा प्रमाणे आमी आयकलेलें शुभ वर्तमान अध्याय 15. हांव दाखवल तुमी फांटे म्हजे थंय तुमी एकवटून रावात, एकवटीत रावात. परत परत जेजून आमकां एक उत्तू दिवन म्हणल्या भशेन दिवचें हें आमंत्रण. इंग्लीश भाशेन हीं उतरां आमी जरी तर वाचलीं जाल्यार एबायड विथ मी. हीं उतरां 8 वा 10 फावटी फकत आयच्या शुभ वर्तमानांतलीं आमी थंयसर अंडरलायन करूंक शकतले. हांव एबायड विथ मी, म्हणजे थंय एकवटून रावात. जेजू दाखवली थंय आमी एकवटून पवित्र स्नान जोडलेल्या हर एका क्रिस्तावान, जेजूचो पाटलावदार म्हूण परगटच्या हर एका क्रिस्तावान जेजू दैवीक दाखवली थंय एकवटीत रावून फळां दिवंक जाय. ही जावन आसा देवाची खुशी. फळां पवित्र सभेंत, पवित्र सभेच्या बरेपणा खातीर, पवित्र सभेच्या एकवटा खातीर, पवित्र सभेच्या जिवा खातीर, समाजाच्या परिवर्तना खातीर, फळां समाजाच्या बरेपणा खातीर, कुटुंब बांदच्या त्या दिशेन कसल्याय दिशेन जावंक. पूण जेजू थंय एकवटीत रावून आमी फळां दिवंक जाय. ही जावन आसा देवाची खुशी, द विल ऑफ गॉड. आमच्या तोटांत जाल्यारय जरी तर एक रूख आसा या जड आसा, फळ दिनात आसलें गोड्डू या दाड्ड जाल्लो, कोणूच आमी तो रूख या जड तें जिवें उरोवंक आमी आयशे ना. पळयता उपरांत थोड्या वर्सांनी आमी कातर उडयता. देव आमच्या जिवितांत आमी फळ दिवंक जाय हें आशेता. दिस इज द विल ऑफ गॉड. आनी जेजू थंय एकवटीत रावून फळां दिवंक आमी कशें फळां दिवंक शकता? हाच्यो जायत्यो वाटो जेजूनच देवानच आमकां फावो केलेल्यो जावन आसात. आमी ल्हानस आसतना आमी जोडलेल्या पवित्र स्नाना वरवीं 3 देणी आमकां फावो जाल्यात. भावार्थाचें देणें, भरोशेचें देणें आनी मोगाचें देणें, द चॅरिटी. ज्या भावार्थांत वाडचें, भावार्थाची वाडावळ, भरोशांत आमी वाडचें, भरोसाची वाडावळ, आनी आमचो क्रिस्ती भावार्थ बऱ्या करण्या वरवीं जिवाळ दवरचो. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, कीप आवर फेथ अलायव्ह विथ द एक्ट्स ऑफ लव. मोगाच्या करण्या वरवीं भावार्थ आमचो जिवाळ दवरचो. ह्या वरवीं आमी पवित्र स्नानाचें जिवीत जेन्ना आमी जियेता तेन्ना आमी बरीं फळां दिवंक शकता. आनी दुसरी वाट जेजूनच आयच्या शुभ वर्तमान 2 फावटी सांगली. हांवें जीं उतरां तुमच्या लागीं उलयलां त्या उतरां वरवीं तुमी आजुनूच नितळ जाल्यात. देवाचें उतर व्हडांतलें व्हड देणें आमकां जावन आसा. पवित्र पुस्तक देवाच्या उतरा वरवीं आमची नितळाय जाता. देवाच्या उतरा वरवीं आमच्या जिविताक पावलांक उजवाड मेळटा. देवाच्या उतरा वरवीं आमच्या भावार्थाचें पोशण जाता. द फेथ कम्स फ्रॉम लिसनिंग. आनी देवाच्या उतरा वरवीं आमकां बळ आनी सकत मेळटा. चडोवणेची वाट आमकां दिसता. देखून देवाच्या उतराच्या सांगतपणांत आमी फळां दिवंक जाय, फळां दिवंक शकता. दुसरी वाट. तिसरें मागण्याची वाट. जेजू न्हयच फकत आमकां सांगलां म्हणजे थंय एकवटून रावात आनी तुमी फळां दितल्यात. जेजूचें जिवीत जावन आसा आमकां व्हडांतलें व्हड एक उदाहरण. जो हाचें शुभ वर्तमान जरी तर वाचूंक बसले हांव थंयसर माय फादर
म्हजो बाप आब्बा हो शब्द 200 या 60 पटी आमी अंडरलायन करूंक शकता. जेजूचें आख्खें जिवीत विशेश जावन परगट जिवीत बापाच्या एकवटान ताणें सारलोलें, मागण्यांत आनी मागण्या भायर. फादर कॉन्शियसनेस, अब्बा कॉन्शियसनेस. आनी हाच्या वरवीं जेजूस सांगता हांव म्हज्या बापा थंय एकवटून रावन बापाचें काम करतां. सो प्रेयर इज अ प्रायम वे. मागण्याचें जिवीत, खासगी मागणें आनी सामुदायीक मागणें जावन आसा ओडांतली व्हड एक वाट. आमी जेजू थंय एकवटीत रावन फळां दिवंक. आनी निमाणें मिसाचें बलिदान पवित्र संस्कारांत आमकां मेळचें बळ. हांव जावन आसा सर्गींतावन देंवन आयिल्लो उंडो, जो उंडो जरी तर तुमी खायनात, म्हजें मांस तुमी खायनात, तुमचें थंय जीव ना. हांव जावन आसा खरी दाखवल, हांव जावन म्हजें रगत जावन आसा खरें पिवण, जेजून सांगलेलें जावन आसा. देखून मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवचे वरवीं पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वरवीं आमकां बळ मेळटा, सकत मेळटा, कुर्पा मेळटा, आमी बरीं फळां दिवंक शकतले. दाखवले तावन आरयलेल्या त्या दाखां वरवीं हांगासर वायन आसा. हो वायन आतां मिसाच्या बलिदानांत जेजूचें रगत जावन बदलता. गोवांचे कण एकवटीत करून दळून जोडलेल्या उंड्या वरवीं मिसाचें बलिदान आमी समरमता. उंडो जेजूचें मांस जाता. आदल्या करारांत जेन्ना आपल्या परजेक इजिप्ताच्या गुलामपणांतलें भायर हाडलें तेन्ना देवान इजिप्तकारांक थंय खरगां धाडलीं. तांतलें एक कर्ग जावन आसा नायल, त्या न्हंयतलें उदक आसलेलें तें रगत जावन बदललें. तांचें उदक तें उपयोगाक ना जावचे भशेन देवान फरमायलें. काना नगरांत वायन उदक आसलेलें जेजून वायन जावंक फरमायलें. आनी ताचे वरवीं आपूण जिवीत सोडवणेची बरी खबर, सोडवणेचें जिवीत जेजून आमकां दाखयलें. आनी हर एका मिसाच्या बलिदानांत याजका वरवीं वायन आसलेलो जेजूचें रगत जावन बदलूंक जेजू फरमायता. देखून मिसाच्या बलिदानांत आमकां कुर्पा आनी बळ मेळटा, बरीं फळां दिवंक. हें मिसाचें बलिदान समरमोवंक आनी देवाचे परजेक सोडवणेची वाट बरी खबर परगट करूंक आमकां याजक जाय. आतां रिजल्ट्स आयल्यात दावेचे, पिवसेचे, जायते तरणाटे चेडे चेडवां देवाची देवाची येवजण आमच्या जिवितांत कितें ती समजूंक ते आशेतात. देखून तांकां तांचे पासून आमी मागया. चड आनी चड भुरगे तरणाटे देवाच्या राजा खातीर एमिसाचीं बलिदान, दुसरे संस्कार समरमोवंक ह्या वरवीं लोकांक जेजूची शुभ वर्तमान परगट करूंक संस्कार समरमोवंक आमकां बरे याजक बळो म्हूण आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर देव मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या बापा, हे पास्क परबेचे समर्पणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोष बरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्कांचो यज्ञ तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या असक सैबाक नव्या जिविताचें बळ वाडत बसूं. आनी हे भशेन ससण्याच्या संतोषाक आमी पावूं, हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं.
आमची काळजां आमी उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात हे उबारतांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वाचुया. वर्ष आनी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आनी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदेक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. जेन्ना खुर्सार ताणें आपल्याचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञांक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याजक, खरी बेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, करूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमयेची जेजू क्रिस्ताची भोव पवित्र कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरून सोंसूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी बळें. हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमीस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमीस मनशे पसोत तें वरावतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarth so good porgotuja. Gesù melo, Gesù ci gonzala, Gesù novia e todo. Gesù melo, Gesù ci gonzala, Gesù novia e todo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सडवळीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमो सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्ख्या पृथ्वीचे विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणींचे कट कर. तांकां तुजे इश्ट गतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें फजळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां आमरे देवाच्या माये संगाती, भगवान जिजो तुजो पती, भगवान धर्मता आनी सरकाळी तुका मेळ्ळ्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन.
जेजू वरवीं बापा थंय भावार्थाचो एकवट जोडून आमी आतां भावार्थान भक्तीपणी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरोशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची तूं दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जेजू तूं जोजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. क्रिस्ताची संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर. देवाची संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर. देवाची संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. जेजू खरी दाखवल देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान आमी सुभागी. सोम्या तुमचे भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. लाभय सर्गी निवासाक पावय. उजवाड फांकर जिवीत लाभय सर्गी निवासाक पावय. जेजू तुये काळजा तुये बिडार करूंक तुये. तुजे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या. लागीं ये तूं बेगीन ये.
लागीं तूं वेगीं प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा, आमची सडवण समरमून आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन भेटयल्यान आनी तुवें परतून आमकां ती देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत जावन दिल्याय. ह्या भोव अमोलेख देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिवितांच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी ससनाच्या जिविताक संतोशान आमकां शाबितायेन पावय. हे आमचे मागणे आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. जेजू दाखवले थंय एकवटीत रावन फळ दिवच्याक वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार. Jebage fontasuse Deu mai ceapăti Sărghicea sobit fula Podveda șarăti Suze baba pautu manga Suze baba pautu manga Suze baba pautu manga Suze baba pautu manga Mogal putra sove Amdoar măria și vate amca भगवंत कृष्णाच्या कृपेने आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.